नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन हांचे राज्यसभे खातीर नामांकन. प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबीं. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर सिंगापूर भेटेर. सिंगापूरच्या विदेश मंत्र्या वांगडा केली भासाभास. IIT गोवाच्या कायमस्वरूपी कॅम्पसाच्या जमनीचो मुद्दो सुटावो करपाक सरकार बांदील. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हापसा सबयार्डात नैसर्गिक पद्धतीन पिकयतले फळां. कृषी संचालकांची माहिती. आणि खेळांत पोलंडच्या इगा स्वितेकान जिखले विम्बल्डन वस्तादपण. आयज जातली दादल्यांच्या एकोड्या गटाची फायनल. आणि आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नामनेचे वकील उज्ज्वल निकम, सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद मास्टर, आदले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आणि इतिहासकार तसेच शिक्षण तज्ञ मीनाक्षी जैन हांचे राज्यसभे खातीर नामांकन केला. घर मंत्रालयान करून या निर्णयाची माहिती दिली. मुंबईतले नामनेचे वकील उज्ज्वल निकम हांणी मुंबई आतंकवादी हल्ल्याच्या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून काम पळयल्ले. केरळातले सदानंद मास्टर हांचे शिक्षण क्षेत्रांत म्हत्वपूर्ण योगदान आसा. हर्षवर्धन श्रृंगला हांणी अमेरिका, बांगलादेश आणि थायलंडात राजदूत म्हणून काम केलां. जाल्यार मीनाक्षी जैन दिल्ली विद्यापीठाच्या गार्गी महाविद्यालयात इतिहास विशयाची सहयोगी प्राध्यापक म्हणून काम करता. नामनेचे वकील उज्ज्वल निकम, सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद मास्टर, आदले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आणि इतिहासकार तसेच शिक्षण तज्ञ मीनाक्षी जैन हांचे राज्यसभेचेर नामांकन जाल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबीं भेटयल्या. उज्ज्वल निकम हांचे संविधान आणि कायद्याच्या क्षेत्रात अनुकरणीय योगदान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टात म्हळां. हर्षवर्धन श्रृंगला हांचो वावर राजदूत, बौद्धीक आणि रणनीतीक विचारक म्हूण तोखणाय करपासारको आसा. सदानंद मास्टर हांची पुराय जीण समर्पणाची प्रतीक आसा. जाल्यार मीनाक्षी जैन हांणी शिक्षण तज्ञ, विद्वान आणि इतिहासकाराच्या रुपान खाशेली वळख मेळयल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टात म्हळां. राज्यसभेचे नामांकन जाल्ले खातीर उज्ज्वल निकम हांणी खोशी उक्तायल्या. देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्ति से आभारी हूं और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूं और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी हूं. जयशंकर सध्या सिंगापूर देशात पावल्यात आणि आयज सिंगापूरचे विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन हांची भेट घेवन तांचे कडेन भासाभास केली. सिंगापूर भोंवडी उपरांत विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर शांघाय सहकार संघटनेन आयोजीत केल्ल्या विदेश मंत्र्यांच्या परिशदेंत वांटेकार जावपाक चीन देशांतल्या तियानजीन शारांत वचपाचे आसात. IIT गोवाचो 6वो पदवीदान सुवाळो आयज जालो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार IIT गोवाचे धीरेंद्र एस कट्टी मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्साचे अध्यक्ष आदिल सिराज जैनुलभाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ह्या वेळार व्हर्च्युअली संबोधन केलें. 9 years of its establishment, IIT Goa has established itself as a center of excellence, innovation and academic rigor. I am pleased that IIT Goa has launched new programs like the MTech in Marine Science and Technology and MTech in Chemical Engineering as part of the implementation of NEP 2020 to promote academic flexibility and excellence. These academic programs, I am sure, will succeed on the strength of Goa's typical ecosystem, significantly strengthening the country's economy. I am delighted to know that IIT Goa is not only producing bright graduates but is also becoming a hub of cutting-edge research.
The institute has contributed to national mission, including collaboration with ISRO on futuristic technology such as 6G based. The establishment of multiple sponsored and consultancy projects shows its increasing footprint in solving real-world problems. Last year, the institute made a record of publishing 2 and filing 3 patents in the field of electronics and communication engineering, besides engaging in many impactful collaboration and knowledge sharing. Through national and international MOU with ENIV, the institute is indeed building academic bridges with universities and industries across the globe. IIT गोंयांतल्या कायमस्वरूपी कॅम्पसा खातीर जमीन दिवपाचो मुद्दो बेगिनांतल्या बेगीन सुटावो करपाक गोंय सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. I am happy that the progress has been made towards the expansion through the Leeds additional infrastructure from the NIT Goa and the State Institute of the Hotel Management. However, I must reaffirm here that the Government of Goa is committed to resolving the land allocation issue as earliest, so that the IIT Goa gets its permanent campus it is rightfully deserved. The global institution needs the global standard campus. Today, we are very ह्या fortunate. वेळार IIT गोवाचे संचालक प्राध्यापक धीरेंद्र एसकट्टी आणि बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सांचे अध्यक्ष आदिल सिराज झैनुलभाई हांचे उलोवप जालें. Development of not just this country, but of the world. I'm sure many of you are aware that almost 40% of all startups in Silicon Valley have an Indian involved in there somewhere, or somebody from Indian origin, and more than 50% of them are IIT graduates. So it's a tremendous. Now, I was asking the Chief Minister how many startups are there in Goa and how many IIT graduates have been involved in the startups. And of course, it reminded me that IIT Goa is still relatively young. But I think if we were to have this convocation 10, 15 years from now, and we looked back, I would hope that many of you are not just successful, but many of you have made a huge impact on the country and on the world. We are confident that our graduating cohort will go on to make meaningful contributions to industry, academia, and society at large. In the domain of academics, the academic year 24-25 saw the launch of multiple innovative academic programs and reforms. One of the significant academic highlights was introducing a new MTech program in marine science and technology, which became IIT Goa's 5th MTech specialization offered. This program was conceptualized in response to India's growing emphasis on the blue economy and the sustained development of marine ecosystems. आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। दिवचल आणि मये मतदारसंघाच्या गट काँग्रेस समितीन संविधान बचाव अभियान कार्यावळीचे आयोजन केल्ले।
दिवचले जाल्ल्या कार्यावळीक गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकर, विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमाव, दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस आणि काँग्रेसीचे हेर फुडारी वांटेकार जाल्ले। येत्या विधानसभा अधिवेशनात लोकांच्या समस्येचेर आवाज काडपाचे उतर ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांक तांणी दिलें। रिजनल प्लॅनाच्या नावान हे सरकार आयिल्ले 100 दिसा भितर आपूण नेव रिजनल प्लॅन हाडून दितलो। लोकांक, शेतकारांक, युवा पिढीक जॉब दितलो। आज दुःख म्हाका जाता, कित्याक खास करून जे मुद्दे तुम्ही आज जे मांडले ते मुद्देचेर हांव येता आनी खरेंच दुःख जाता, कित्याक ह्या बीजेपीच्या भ्रष्ट जुमला पार्टी सगळ्यांक त्रासात घालून सगळ्यांक आज रस्त्यार हाडलेले आसा। ही परिस्थिती बिचोलच्या गांवांत सालसेटींतूय आसा, म्हापसांतूय आसा, पणजेच्या गांवांतूय आसा, सगळे वाठारांनी आसा। हे आसा कित्याक आज एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटाय ते कोलॅप्स जालेले आसा। ह्या वेळार गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकर आणि दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस हांचें उलोवप जालें। संविधान बचाव अभियान ते ताणे पळय कितें आपणाची भावना दाखयल्या, तातूंत दाखयता की आयचो हो जो प्रोग्राम आसा तो देशभर चालू आसा। काँग्रेसान हो फुडाकार घेतला, ताची खास गरज आसा। एक एक आम जनतेतलो एक एक मनीस आमी टॅक्स पे करता। तुजे कडेन एक नोकरी पासून ना जाल्यार आमी टॅक्स पे करता। कोण फुकट दिना, कोण आमची काकूत करिना। च्या घेवपाक वस्तू नाल्यार एक टी शर्ट और शर्ट घेवपाक वच, चपलां घेवपाक वच, सगळ्याचेर टॅक्स आसा। तातूंत सरकार कोणाकूच सोडिना। आयज सगळे गोंयकारांच्या मनान काळजान हो प्रश्न येता। वचयात फुडल्या खबरेकडे। रसायनां वापरून फळां पिकोवपाचे प्रकार बंद करपा खातीर आतां कृषी खातें फळां पिकोवपा खातीर फुडाकार घेता। म्हापसा सबयार्डात 4 चेंबरां बांदून तातूंत फळां दवरून इथिनॉल गॅस सुट्टले। ही प्रक्रिया नैसर्गीक आनी सुरक्षीत आसा अशी माहिती राज्याचे कृषी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या। चवथी पयली ही रसायन विरयत फळां मेळटली असो विश्वास तांणी उक्तायलो। अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाडी घालून रासायनीक पद्दतीन पिकयल्लीं फळां जप्त केल्ली, त्या फाटभुंयेर करंजाळे कृषी भवनात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। पिकोवप किंवा फ्रुट्स पिकोवप हो प्रकार जो आसा तो ऑल ओव्हर गोवा चलता। आनी जे पळय केळी पिकयता किंवा फ्रुट्स पिकयता ते सांगता की आमचो जो पळय प्रोसिजर आसा इट इज अ सेफ प्रोसिजर आनी सायंटिफीक प्रोसिजर म्हणून। पूण आमी जेन्ना विचार केलो आनी आमी जेन्ना पळयलें की आमकांय बी दिसलें की हो सायंटिफीक प्रोसिजर जो आसा तो मातसो इम्प्रूव जावपाक जायो, मातसो बरे तरेन जावपाक जाय, जेणे करून आमचे जे पळय गोंयचे लोक आसा, जे गोंयकार आसा, तांकां केमिकल फ्री फ्रुट्स जे आमी पळयता की FDA प्रमाणे खूब कडेन कार्बायड वापरून केळी पिकयता किंवा आमी पिकयता। सो हो प्रकार जावपाक जायना आनी केमिकल फ्री फ्रुट्स, केमिकल वापरनासतना रायपनिंग केल्ले फ्रुट्स आमच्या गोंयचे लोकांक मेळप हो आमचो उद्दिश्ट आसा। हो विचार करून आमी म्हापसा आमच्या यार्डांक सद्याक एक रायपनिंग चेंबर बांदपाचें काम आमी कॉमेर्स केल्ले कडेन आसा। आमचे नॉर्था भितर म्हापसा यार्डांक मॅक्झिमम केळी जी पळय आसा ती येता आनी तेजो जो पळय मार्केट आसा, तेंची जी पळय सेल आसा तो मार्केट यार्ड म्हापसांतल्यान जाता। फाटल्या 5 वर्सांत ऊस पिकोवपी शेतकारांक राज्य सरकारान सुमार 46 कोटी 89 लाख रुपया दिल्यात, जाल्यार 210 कारखाने कामगारांक 16 कोटी 46 लाख रुपया दिल्यात अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। पिरियडा भितर आमी टोटल जे पळय एसिस्टन्स ह्या शेतकारांक दिलें तें सादारण 46.89 crores रुपीजाचें कॉम्पेन्सेशन शुगर केन ग्रोवर्सांक दिलें। आतां ही स्कीम करता आसतना आनी एक सवलत आसली शेतकारांक, ह्या पिरियडा भितर तुमकां कॉम्पेन्सेशन हें फिक्स मेळटलें गोवोरमेंटा कडल्यान। हेच्या अतिरिक्त तुमी तुमचो क्रॉप मेंटेन करपाचो, बरो क्रॉप मेंटेन करपाचो आनी तो क्रॉप तुमी दुसरी फॅक्टरीकय विका, दुसरी फॅक्टरीक विकपाक तांकां भुमा दिल्ली, तांकां फ्री हँड दिल्लो।
तुम्ही सपोज जर तुमचो प्रोड्यूस आसा तो तुम्ही दुसऱ्या खंयच्याय फॅक्टरीक विकात किंवा तुम्ही गोडा खातीर यूज करात. थोड्या शेतकारांनी गोडाकय बी यूज केलो तो ऊस त्यांचो. आणि थोड्या फॅक्टरींनी खानापुराक एक लैला म्हणून फॅक्टरी आसा त्या फॅक्टरीक त्यांनी तो ऊस विकलो जेणे करून शेतकारांक एडिशनल सपोर्ट मेळ्ळो, एडिशनल तांकां पयशे मेळ्ळे. सो हेजेर गव्हर्मेंटाचें रिस्ट्रिक्शन कांय नासलें. सो हेजे अतिरिक्त म्हणजे जो पळय स्पेशल एसिस्टन्स आसलो तेजे भायर शेतकारांक हे पयशे मेळ्ळे. भारतीय अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन सुधांशु शुक्ला आणि एक्झिओम 4 मिशनचे हेर 3 अंतराळवीर फाल्यां पृथ्वीचेर परत येवपाच्या प्रवासाक सुरवात करतले. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रगिन्यान मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सोशल मिडिया पोस्टाचेर म्हळां की सगळे अंतराळवीर मंगळारा दनपारा सुमार 3 वरांचेर पृथ्वीचेर पावतले. ह्या यात्रे वेळार ग्रुप कॅप्टन शुक्ला हांणी भारता संबंधी 7 प्रयोग केले. ह्या निमतान सुधांशु शुक्ला हांच्या बापायन आपले मत व्यक्त केले. अब उसको 14 तारीख को जो है कल उनकी जो है अनडॉकिंग होगी 4:30 बजे के करीब और परसों उनका वापसी का है जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे. अब वो मतलब जो है वापसी हो रही. हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है हम लोग कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए. ये हम ईश्वर से मतलब प्रार्थना करते हैं कि उनको जो सकुशल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका जो है ड्रैगन मतलब वापस हो और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन हो. उत्तर प्रदेशांतल्यान कावड यात्रेक सुरवात जाल्या. दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थान सावन कावडये हरिद्वार सावन गंगेचे उदक घेवन येवपाक लागल्यात. 11 जुलय सावन सुरू जाल्ली कावड यात्रा 23 जुलय शिवरात्री मेरेन चलतली. ह्या वेळार कांय कावडयांनी आपले मत उक्तायले. कावड़ इस समय अपने पूरे फुल फ्लो में इस समय चल रहा है और उस पर लगातार निगरानी करना और कावड़ यात्रियों को नहर पटरी पे इस समय लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी ओर उनको प्रेरित किया जा रहा है. इस समय क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है, अभी तक इतने भारी संख्या में कावड़ यात्रियों के चलने के बावजूद भी कहीं पर भी कोई जाम की समस्या अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है. पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है और इसमें आने वाली चुनौतियों को देखते हुए जो हमारी मीटिंग्स हैं सुपर जोडो और जेडो के साथ लगातार की जाती रही है, उसी के क्रम में जो लोगों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और कांवड़ यात्रा को अच्छे और बेहतर तरीके से चलाने के लिए आगे की जो रणनीति है उस पर काम करेंगे. हरिद्वार पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है. उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सहयोग पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है. लेकिन अगर कोई अपना आपात होता है या कानून व्यवस्था को चुनौती देता है या किसी भी प्रकार से आक्रोशित होकर रोड जाम या अन्य घटनाओं में सम्मिलित होता है, उसके साथ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. श्री अमरनाथ यात्रा भक्तिभावान आणि उमेदीन चालू आसा. आता मेरेन 1,63,000 भाविकांनी बाबा बर्फानीचे दर्शन केला. आयज भाविकांचो 11वो पंगड श्री अमरनाथ बाबाच्या दर्शना खातीर पहलगामातल्या शिबिरांतल्यान भायर सरलो. देशभरातले भाविक व्हडा उमेदीन दर्शना खातीर भायर सरल्यात. अमरनाथ यात्रेच्या दोनूय मार्गांचेर कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या. हम भगवान के मन लेके जा रहे हैं, भगवान हमारी यात्रा सफल करे, भगवान के लिए सभी के लिए छत्र छाया में रखें. मैं पहले बहुत बार आ चुकी हूँ और अभी आई हूँ, अगले साल भी आई थी. अच्छा लग रहा है मेरे को तो. भगवान की शरण में मेरे साथ रहे हो, मेरी रक्षा करे हो और सबकी रक्षा करे हो. मेरा मन नहीं मानता, मेरा हर साल जाने का मन होता है. बहुत बढ़िया लग रहा है. जब घर से निकले हैं सब खुशी खुशी निकले हैं. अभी सब एकदम खुशी में हैं. अपने बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं, हम अपने के लिए नहीं लेके जा रहे. पूरे देश के लिए जैसे है और अपने बच्चे के भी लिए कि हमारे बच्चे सुखी रहे, घूमे खाएं आजाद रहें. किस्मत में लिखा होगा तभी हमारा दर्शन दे रहे हैं मालिक, मगर वो आना नहीं था मगर दोबारा आ गए हैं. यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा व्यवस्था है. भंडारों वाले ने बहुत अच्छा व्यवस्था लगाया है. सरकार ने भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है. यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है. आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। मांद्रे जुनस वाड्यार 2000 चौखण मीटर सुवातेर भौशीक स्मशानभूंय उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी जालो। ह्या वेळार थळावे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आनी हेर मानेस्ता हाजीर आशिल्ले। ह्या कामाचेर ₹1 खर्च येतलो। लॉंग पेंडिंग इशू जो मांद्रे गांवांत चालूच आसलो आनी तेका लागून तो सोल्युशन काडपा खातीर खूबशे प्रयत्न केले पूण ते सक्सेसफूल जावंक ना। पूण जेन्ना आमदार जावच्या पयलीं म्हाज्या बाय इलेक्शनाक जेन्ना कंटेस्ट करतालो तेन्ना सगळ्यांचो ह्यो विशय आसलो स्मशानभूमी आमकां जाय म्हणून हांगासर। सो तेच्या उपरांत जेन्ना आमदार जालो तेन्ना सगळ्यांनी पयलो म्हाजे कडेन प्रश्न घातलो स्मशानभूमी। हांवें वेगळे वेगळे आतां तुमी आनी 3-4 म्हयन्यांनी पळयताले की बरे बरे प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात हांगा मांद्रे मतदारसंघात। पूण ह्यो सेन्सिटीव इशू आसलो आनी ह्यो सगळ्यांत प्रायोरिटी आसलो। तेका लागून हेच्या फाटल्यान कंटिन्युअसली फाटल्यान लागून हे स्मशानभूमीक 2000 स्क्वेअर मिटर रेव्हेन्यू लँड म्हणजे सगळी प्रॉपर्टी आहा ती गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा पडटा। तो रेव्हेन्यू लँडांतल्यान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ट्रान्सफर करपाक व्हडलो लेंथी प्रोसिजर आहा। तेका कंटिन्युअस परत मामलेदार आपली टीम घेवन हांगासर 2 फावटी इन्स्पेक्शनाक येयलो करपाक आनी प्लॅन रेडी करपाक। परत नॉर्थ गोवा कलेक्टर परत धाड म्हणजे प्रोसिजर इतलो आसलो की ताका कितलोसो 1.5 वर्स टायम लागलो आनी आयज आमी सक्सेसफूल जाले। वचयात फुडल्या खबरेकडे। आगरवाडा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी आणि वांगड्यांनी बाळूमामा प्रतिष्ठानान आयोजित केल्ल्या रक्तदान शिबिरांत रक्तदान केले। मंडळाचे पदाधिकारी आणि वांगडी बाळूमामाच्या दर्शनाक गेल्ले थंय बाळूमामा प्रतिष्ठानान दर आयतारा प्रमाण आयजूय रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले। मंडळाचे अध्यक्ष बाबली राऊत, उपाध्यक्ष अमोल राऊत आणि मंगेश फडते हांणी ह्या वेळार रक्तदान केले। बाळूमामा ट्रस्ट थंय इस्पितळी चलयता आनी तातूंत मोफत उपचार करता। कोलवा पारंपारीक नुस्तेमारांनी आयज भरपूर नुस्तें पागले। कोलवेंतल्या नुस्तेकारांचो पारंपारीक नुस्तेमारीचो आयज पयलो दीस आशिल्लो। वेगवेगळ्या प्रकारचे भरपूर नुस्तें मेळिल्ल्या खातीर नुस्तेकारांनी देवाचे उपकार मानले। पयले पाटी फर्स्ट टायम रांपणी दवरली। रांपणी नुस्त्या आज बंपर पडला। आज पयले पाटी देवा कृपेन जायते नुस्तें पडला। कसले नुस्तें पडला आता तुका? डॉलर, धोडियारो, हुर्ची, मिक्स ह्या कृपेन बरें जाल्या पुरो सगळ्यांनी फिशींग। हांव 1 आनी 2 बोटकारां रांपणीकार मागकार हांव ते सांगता सगळ्यां देवा कृपेन रांपणीकारां सगळ्यां बरें जाल्या पुरो। आमगे पयले पाटी रांपणी भरपूर पडला। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आयज गुजरातांतल्या गांधीनगरात फिट इंडिया संडे ऑन सायकल कार्यावळीच्या 3ऱ्या भागात वांटेकार जाले। लठ्ठपणा आड झूज आनी राष्ट्रव्यापी सायकल अभियानात बळगे दिवप हो ह्या कार्यावळी फाटलो हेत आसा। सायकल चलोवन प्रदूषण उणें करूंक शकतात तशेंच येरादारीची समस्याय उणी जातली। हो एक बरो व्यायाम आसा आनी फिट रावपाचो मंत्र आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मनसुख मांडविया हांणी सांगलें। मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सारे देश में संडे ऑन साइकिल एक क्रम बन चुका है। साइकिलिंग ये पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग ये ट्रैफिक का समाधान भी है और साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग ये फिट रहने का मंत्र है और इसलिए इस संडे सारे देश में 7000 से अधिक स्थानों पर देश के युवाओं ने संडे ऑन साइकिलिंग करके फिट इंडिया संदेश दिया है और मोदी जी के मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। आणि आता खबर खेळाची। पोलंडच्या इगा स्वितेक हिणे विम्बल्डन टेनिस सर्तीच्या बायलांच्या एकोड्या गटाचे वस्तादपण मेळयला। स्वितेक हिचे पहिले विम्बल्डन हे जैत आसा। काल जाल्ल्या फायनलीच्या खेळात तिणे अमेरिकेच्या अमांडा अनिसिमोवा हिका 6-0, 6-0 अशा सरळ सेटांनी हारून सर्तीचे वस्तादपण मेळयले।
दादल्यांच्या दोट्टी गटांत ब्रिटनच्या जुलियन कॅश आणि लॉयड ग्लासपूल हांणी वस्तादपण मेळयलां. तांणी फायनलींत ऑस्ट्रेलियाच्या रिंकी हिजिकाटा आणि नेदरलँडच्या डेव्हिड पोल जोडयेचेर 6-2, 7-6 अशा सेटांनी जैत मेळयलें. हे सर्तीच्या दादल्यांच्या एकोड्या गटाची फायनल आयज इटलीच्या यानिक सिनर आणि स्पेनच्या कार्लोस अल्कराज मदीं जातली. आयज राती 8:30 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो. भारत आणि इंग्लंड देशाच्या दादल्यांच्या पंगडा मदीं सुरू आशिल्ल्या तिसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत आयज इंग्लंड पंगडान आपल्या दुसऱ्या डावाक फुडें सुरवात केली. आतां मेरेन तांणी 4 गडे वगडावन 84 धांवड्यो केल्यात. काल भारताचो पयलो डाव 387 धांवड्यांचेर सोंपलो. हाचे पयले एक खेळ भारत आणि इंग्लंड पंगडान जिखल्यात. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.8 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन हांचे राज्यसभे खातीर नामांकन. प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबी. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर सिंगापूर भेटेर. सिंगापूरच्या विदेश मंत्र्या वांगडा केली भासाभास. IIT गोवाच्या कायमस्वरूपी कॅम्पसाच्या जमनीचो मुद्दो सुटावो करपाक सरकार बांदील. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हापसा सबयार्डांत नैसर्गिक पद्दतीन पिकयतले फळां. कृषी संचालकांची माहिती. आणि खेळांत पोलंडच्या इगा स्वितेकान जिखले विम्बल्डन वस्तादपण. आयज जातली दादल्यांच्या एकोड्या गटाची फायनल. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.